नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पेडण्या मोपा वाठारांत लायटीचो शॉक लागून पेडण्या येरादारी फाट्यांत काम करपी कॉन्स्टेबलाक मरण. उदकाचो पंप दुरुस्त करतना शॉक लागिल्ल्याचे आयले सामकार. ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटी घेतिल्ल्यान दिवचलचे वेदांता खणी वयली मिनाची येरादारी जाली सुरू. हायटेक ट्रकांक विरोध करून ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं येरादारी उडयल्ली बंद. अंजुण दर्यादेगेर कासवांनी घाली 132 तांतयां. रान खात्यान मोजेच्या कासव संवर्धन क्षेत्रात तांतयां केली स्थलांतरीत. सांग्यार गुणेबाट बामणसाय वाठारांत एका म्हालाची येरादारी करपी पिकअपीक लागलो उजो. 1.5 लाखांचे जाले लुकसाण. धा एक दिसांनी तिळारीच्या कनालाचे रिपेरिंग पडले जाग्यार. कनालांतल्यान उदक सुरू. मंगळारा सांजे मेरेन पर्वरे पावतले उदक. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराची माहिती. जमीन बळकावपाच्या प्रकरणातलो मास्टर माइंड सुलेमान खाना आड म्हापशां आनी वाळपय अशे 2 वेगवेगळे प्रकरण आरोपपत्र दाखल. 852 आनी 656 पानांची आरोपपत्रां दाखल. आता पळयात खबरो विस्तारान. पेडण्या मोपा वाठारांत लायटीचो शॉक लागून हेमंत मांद्रेकर ह्या 36 वर्साच्या दादल्याक मरण आयले. मयत हेमंत मांद्रेकर पेडण्या येरादारी फाट्यांत कॉन्स्टेबल ह्या पदार काम करतालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेमंत आपल्या घरा कुशीक आशिल्ल्या बागायतीत उदकाचो पंप दुरुस्त करतना शॉक लागिल्ल्यान ताका मरण आयलें. सोमारा राती हंजुण दर्यावेळेर कासवांनी 132 तांतयां घाली. ह्या वेळार दर्यादेगेर आशिल्ल्या थळाव्यांनी हे विशीं रोखडेच अधिकाऱ्यांक कळीत केलें. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेर पावून मोजेच्या कासव संवर्धन क्षेत्रात तांतयां स्थलांतरीत केली. फाटल्या 2 म्हयन्यांत 69 फावटी तांतयांक वांटोवपाक रान खात्याक येस आयला. एक्झॅक्ट नाव आता आमकां 69 जाल्या. 69 मोस्टली आमच्या कडेन मोर्जे आहात 68 ही 69. सो आतां आमी हांगासून काडल्या पळय सेम आतां तशीच व्हरतले आनी सेम पोजिशन सेम झोंडो मारतले आनी सेम म्हणजे ती ताती रोटेट जावना जाल्यार पिड्ड्या येता ताका योग आसता पळय. सेम जशें आतां टोटमान घातला पळय तशेंच सेम आमी व्हडो मारतले आनी ती मोर्जे घातले. आमची हेचेर ही कितली आतां मेवली? ही 132 मेवली. आणि याचो मागीर प्रोसेस कितलो टायम आसता म्हणजे कितले दीस ती दवरची पडटा कितें? 45 to 52 days. ते हॅच जाता आनी हॅच जाल्या उपरांत ती पोरां येता पळय तांकां मागीर इन नायट आमी रिलीज करता. 3:30 जावन येयलेले आमी गोरंक येयलेले. सो तेन्ना आमी हाला देंवता जाल्यार आमी एक टर्टल वयता ते पळयले दर्यार. हाला उदकान वयता पळय ते. सो आनी थंयसर थोडे मनीस जाल्ले हांव नको ते नेपाली कोण पळय ते तेका उखलून व्हरोंक सोदताले तेका. सो आमी तेका गेले तेंकां हें केलें सांगलें तेंकां आनी काडून घेतलें आनी तेका सोडलें. सो तेन्ना आमकां कळलें की टर्टल तांतयां घालूंक येयलेले म्हणून. सो आमकां खबर नासली की आमी कोणाक इन्फॉर्म करूंक कोणाक फोन मारूंक आनी कितें करूंक पळय तो. सो मागीर आमी सकाळीं येयल्या उपरांत तो आमगेर येयल्या उपरांत मागीर आमी कोणाक फ्रेंड फोन मारले आनी तेंगे विचारलें कोणाक आमी इन्फॉर्म करपाचें पळय. मागीर तेणें आमकां फॉरेस्टाचो नंबर दिलो
आनी आमी कितल्यांक 12ंक सुमार तांकां फोन मारलो आनी ते इमिजिएटली तो येयलो भुरगो येयलो आनी ते तेन्ना सावन तो बसोन ताका प्रोटेक्ट करताले ते म्हणजे हे केन्ना काल राती हें होय काल फातोडे आयज सकाळी आज सकाळी अर्ली मॉर्निंग तुमी ते हांगासरूच बसून आसले तेन्ना आमी गोरोंक येयले गोरोंक येता आमचे सतत ते आसा उदक जाता त्या प्रमाणे आमी गोरोंक येता. सो आमी गोरोंक येयलेले ओके आनी लकीली आमी ते पळयले ते टर्टल नाजाल्यार ते कोण ते आनो कोण हे पळय ते कितें व्हरोंक सोदताले ते उखलून व्हरपाक तेका खावपाक वाय समवन वॉन्ट टू टेक इट अवे तो ते बाबडे आपणाच्या वाटेन वयता आमी ताका डिस्ट्रॅक्ट करता फाल्यां कितें जातलें इन्स्टिंक्ट आसचें ना आनी पूण एटलिस्ट लाकीली कॉन्टेक्ट गांवांत तांकां कॉन्टेक्ट करून आयज हे प्रोटेक्ट जाता पूण फाल्यां आनीक व्हडलो जीव हे जातलो न्हू या वी आर हॅपी फॉर दॅट वेलकम ते टुरिस्ट का हॉटेल स्टाफ आसले ते कोण ते सोमारा राती सांग्यार गुणेबाट बामणसा एक वाठारांत एका मालाची येरादारी करपी पिकअपीक उजो लागपाची घडणूक घडली हे विशीं उजो पालपी दळाच्या जवानांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार पावून उजो पालयलो उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळुना पूण 1.5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा जानेवारीच्या 24 तारखेक तिळारीचो कनाल फुटिल्लो तेन्ना सावन गोंयच्या कांय भागांनी लोकांक उदकाचो उणाव भाशिल्लो ह्या कनालाची आतां दुरुस्ती जाल्ल्यान बार्देसांत आयज मेरेन वेवस्थीत उदका पुरवण जातली अशी म्हायती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिल्या तिळारीचो कालवो जो आसा पळय न्ही तो पुडाशे हे गांवांत फुटलो ह्या म्हयन्याच्या गेल्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक आनीक नेमके त्याच दिसा आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले हांव आनी माननीक CM आमी ती नवीन उपाय करपाक केल्लो आसा म्हणजे खूब मोठी बॅरेज आमी शापोरा न्हंयचेर म्हणजे 6 गांवांत शापोरा न्हंयचेर बांदतात जेणे करून अशे बांद फुटून किंवा कालवो फुटून जी उदकाची अडचण जाता आनीक आमचे नॉर्थ भागांतले लोक जे आसा पळय न्ही तांकां त्रास जाता ताजेर एकदम उपाय बरो उपाय जावचो अशें म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा जवळ जवळ 350 ते 400 सुमार कोटी खर्च करून ताजी इन्स्पेक्शन आमी केलें नेमके त्याच दिसा सकाळ फुडें कालवो कॅनल जो आसा तो फुडाशे हांगा फुटलो आनीक ताजेर मागीर नक्कीच दुसऱ्या दिसाच्या महाराष्ट्रांतले इंजिनियरांनी ताणें काम सुरू केलें फुडाशे हे महाराष्ट्राच्या हद्दीन आसा त्यामुळे त्याच इंजिनियरांनी ताजें काम करचें पडटा आमचे इंजिनियर पंचवाडकर म्हणून आसात एसके इंजिनियर नंतर मागीर बदामी बी ते वचून आयले हांवूय पयर मागीर 30 तारखेक थंय सायज विजीट केली जेन्ना काम चालू आशिल्लें आनीक त्या दिसा ताणें सांगिल्लें आमकां 30 तारखेक सांगिल्लें की सोमार दीस उदक सोडटा आशिल्लें कसले परिस्थितींत आनी त्या प्रमाणे ते उतर मारून कामाचो वेग स्पीड वाडोवन तांणी आज दनपारा उदक सोडिल्लें आसा आनी उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही तो सद्याक आतां 3 क्युमेक आसा नॉर्मली ते कॅनलांतल्यान 8 क्युमेक सोडटात पूण एकदम जर जोरदार उदक सोडलें जर जायत जाल्यार त्या प्रवाहान परत एखादें जावंक शकता प्रेशर येवपाक शकता आनी म्हणून सद्याक आतां 3 क्युमेक सोडिल्ले आसा फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार तो प्रेशर आनी उदकाचो वाडयतले फ्लो उदकाचें वाडयतले जेणे करून 7-8 पर्यंत वतले जेन्ना 8 क्युमेक उदक सोडटा तेन्ना आमकां तें 7 सुमार क्युमेक उदक आमकां पर्वरी पर्यंत मेळटा तर म्हजी अशी एक अपेक्षा आसा की मुखाल्ले 4 म्हयन्याक म्हणजे फेब्रुवारी मार्च एप्रील आनी मे कॅनलाचेर परत ब्लिचींग जावचें न्ही म्हणजे तुटचो न्ही फुटचो न्ही म्हणून हांवें त्या वटेच्यान पळयलें जवळ जवळ सादारणशे 500 मिटर ते 1 किलोमिटर चलून जाल्यार कॅनलाची दुरुस्ती जी आसा पळय म्हणजे परिस्थिती जी आसा पळय सामकी बिकट आसा विशेश करून महाराष्ट्रांत आमचे कॅनल जे आसा पळय न्ही त्या कॅनलाचे आमी लायनींग करून सारकी बरी परिस्थिती हाडिल्ली आसा त्यामुळे गोंयांत कॅनल फुटपाची परिस्थिती ना इवन सिपेज सुद्दां जावचें ना इतली बरी पद्दतीन कॅनलाचें काम गोंया भितर जाल्लें आसा जवळ जवळ 15-20 किलोमिटर सुमार इवन सिपेज जावचें ना एक जालें आनी दुसरी म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आमी जबाबदारी दिल्या की मुखाल्ले 5 वर्सां ताणें हे कॅनलाची जे कॅनलाक आतां लायनींग आमी केल्ली आसा ती काळजी ताणें घेवपाक जाय
बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन नादासपाच्या प्रकरणातलो मुख्य दुबावीत सुलेमान सिद्दीकी आड म्हापशे आणि वाळपय प्रथम सत्र न्यायालयात 2 वेगवेगळी आरोपपत्र दाखल केल्यात. दुसरे वटेन सुलेमान फरार प्रकरणा उपरांत पुलिशेन धडो घेत यान फुडें कैदी पळून वचचो न्हय हाचे खातीर खास SOP तयार केला. जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो मुख्य दुबावीत सुलेमान सिद्दीकी आड म्हापशे आणि वाळपय प्रथम सत्र न्यायालयात 2 वेगवेगळी आरोपपत्रां दाखल केल्यात. तशेंच सुलेमान फरार प्रकरणांतल्यान धडो घेतिल्ल्या पुलिसांनी ह्यान फुडें कैदी पळून वचचो न्ही हाचे खातीर खास SOP तयार केला. जेलीन तैनात आसपी सुरक्षा रक्षक आणि तांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां खातीर खासा नेमावळ तयार केल्या. ड्युटेची वेळूय निश्चित केल्या. कैदी आणि सुरक्षा रक्षक हांचे मदीं इश्टागत निर्माण जावची न्ही हाची जतनाय घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत 2026 मेरेन कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू जातलें अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. आमी अजून एम्सा खातीर आशा सोडिल्ली ना अशेंय राणे हांणी सांगलें. खाजगी वैजकी महाविद्यालयाचो विशय आतां फाटीं पडला. आमकां आनीक नव्या 100 सिटांनी GMCची तांक वाडोवपा विशीं सल्लो मेळिल्ल्याचें भलायकी मंत्री राणे उलयलो. MCAतले आमकां ऑलरेडी आमचे डिस्कशन चालू आहा. तेणे आमकां सांगलेलें आसा की तुमी एक्चुअली गोवा राज्य पळोवंक गेल्यार तुम्ही तुमचो सीट वाडोवपाचो प्रयत्न करा. एक प्रपोजल आशिल्लो की आनी एक गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज, हांव प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजीची उल्लेख करिना, गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजची गरज आहा काय ना गोंय राज्यात. एकदा डिस्कशन तेजेर जाल्लें पूण तेन्ना MCA कडल्यान आनी केंद्र सरकार कडल्यान आमचे कडेन लेखीत आयिल्लें आसा की तुम्ही इनफॅक्ट तुम्ही तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी वाडयात गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी थंय 100 सीट वाडोवपाची तुम्ही कॅपॅसिटी आनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तें करपाक जाय. ह्यो विशय आमी पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून मागीर आमी तेका योग्य ते पावलां खंयचे दिशेन व्हरपाक जाय व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. तुम्ही एम्सा खातीरूय पयलीं प्रयत्न बी करता पूण ते तेंचे पॅरामिटर्सच्या प्रमाणे आमी एम्स केन्ना सोडूंक ना. प्रत्येक टर्मान मंत्री जाला तेन्ना आमी एम्सा खातीर बरयल्ले आसा. पूण कितें आहा की ते केंद्र सरकाराचे पॅरामिटर तेंची परत एकदा आतां तेणी ऑलरेडी आतां विंडो ओपन केल्या. इतले आमी एम्स हाडटले पूण त्या गोष्टीचेर आयज नड्डाजी परत आयले आसा. नड्डाजी पयलीं जेन्ना मंत्री आशिल्ले तेन्नाचेर आमचो प्रयत्न चालू पूण ताका परत विनंती करपाक काय हरकत ना. आणि कॅन्सर हॉस्पिटल केन्ना मेरेन जातलें? 26 च्या पयलीं आमी कमिशन बिफोर 2026 डिसेंबरा पयलीं. उस्काव मीट कॉम्प्लेक्साक आत्मनिर्भर करपा खातीर सनफेस एग्रो फूड प्रायव्हेट कंपनी वांगडा ट्राय पार्टी करार. हे करारा प्रमाण दिसाक 300 गोरवांची कत्तल करपाची मान्यताय. मात सद्याक दिसाक 100 गोरवांची कत्तल चालू आसा. दर गोरवा फाटल्यान मीट कॉम्प्लेक्साक 500 रुपयांची येणावळ. कंपनीन 28 टनांचो पयलो कंटेनर इराकाक धाडलो. सनफेसाचो कार्यकारी संचालक असीम म्हणटा ताणें म्हायती दिल्या. Firstly, we have signed an agreement with the Goa Meat Complex in association with Qureshi Meat Trader Association. It's a tri-party agreement for 10 years. So, after 3 years, finally we have dispatched one container for Iraq. So, the capacity of the plant is 300 animals per day. But currently we are using it for 100 animals per day. So to increase the capacity, there are many things to solve. जैसे कि the infrastructure facility, 300 animals per day के हिसाब से हमको यहाँ पे infrastructure लगाना है. And secondly, the import of livestock from neighboring state. So उसके लिए the government should intervene that ज़्यादा से ज़्यादा animals neighboring state से आए, क्योंकि गोवा के अंदर livestock की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. तो इसीलिए ये जो फैक्ट्री है ये पूरा जो डिपेंडेंट है नेबरिंग स्टेट पे रहेगा. तो हमें नेबरिंग स्टेट से लाइव स्टॉक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड गेट द मोर एनिमल्स टू स्लॉटर एंड यूटिलाइज दिस मीट कॉम्प्लेक्स इन अ फुल कैपेसिटी. जहाँ तक 6 महीने 5 महीने पहले जहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी कि बहुत सारे लोग गाड़ियों को हमारे रुका रहे थे. सो द व्हीकल्स विच वी आर कैरिंग एनिमल्स आर सर्टिफाइड बाय RTOs. वो पूरे क्लॉज एंड लॉज के साथ
ट्रांसपोर्टेशन होते हैं विद वैलिड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों को रुकाना, ड्राइवरों को मारना, तो ये सब चीज़ें हुई है। तो हमने गवर्नमेंट और यहाँ के ऑफिशियल्स को उसकी रिपोर्ट दी। गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड अस दिस थिंग्स विल नॉट रिपीट। सो उसके बाद जब अभी फ़िलहाल तो 1 महीना 2 महीने से कुछ इश्यूज़ नहीं, तो गवर्नमेंट विल हमारी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन दिस। कंसाइनमेंट गया है वो इराक के लिए गया है। और बाकी और कौन से कंट्रीज की आप So we are in talks with many GCC countries like Oman, Dubai, Kuwait, Jordan, Lebanon, and some other countries like Malaysia, Philippines, Egypt. So we are in talks. So उसके लिए पहले हमको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है 300 एनिमल्स पर डे के हिसाब से। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फॉर 100-120 एनिमल्स, तो वी आर यूटिलाइजिंग इट। सो इसके आगे हम लोग धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएंगे और कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। एनिमल जो लाता है वो महाराष्ट्र से लाता है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। सो वी हैव एन एग्रीमेंट विद द कुरैशी मीट ट्रेडर एसोसिएशन कि उनको जितना डिमांड रहेगा ट्रेडर एसोसिएशन के लिए, जो गोवा में जितना उनका डिमांड है, वी हैव टू फुलफिल देम फर्स्ट। उनका जब फुलफिल होता है उसके बाद जो एक्सेस एनिमल्स रहते हैं हमको यहाँ पे पैक करके एक्सपोर्ट करना है। अभी This जो is what we have agreement with the Goa Qureshi Meat Trader Association. अभी जो एग्रीमेंट अभी जो भेजा है ना इराक में, तो वो कितना टन भेजा है? It's a one container 28.5 ton. 28.5। सो बेसिकली एक ऐसा प्लांट है हिंदुस्तान में जहाँ पे सबसे पहले एंटीमोर्टम होता है। देयर इज़ अ डॉक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गोवा, सो डेप्यूटेड इन द एंटीमोर्टम सेल। वंस द एनिमल्स अराइव्स इन द फैक्ट्री, सो वो एंटीमोर्टम होता है। अगर वो कुछ एनिमल डिजीज़ है या फिर सिक है, सो द डॉक्टर टेक केयर्स ऑफ द एनिमल आफ्टर रिकवरी, और विच इज़ फिट फॉर स्लॉटर, दैट एनिमल्स वी सेंड इट फॉर स्लॉटरिंग। लायटीच्या खांब्यार हुमकळपी बेकायदेशीर केबल्स काढून उडोवपाक वीज खात्यान केबल ऑपरेटर्सांक 10 दिसांची मुजत दिल्या। या 10 दिसां भितर जर केबल ऑपरेटरांनी हे केबल काडले नात जाल्यार 10 दिसां उपरांत वीज खाते स्वता हे बेकायदेशीर केबल काडून उडयतले, अशें वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले। सोमारा वीज खाते आनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यां सयत जाल्ले बसके उपरांत शेटये उलयलो। आमकां एक हे सांगलेलें न्ही, एक ऑर्डर मारलेली, त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें, रायट टू वे, आनी आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून। पूण आमकां काय कोणाचें एप्लिकेशन आतां आनी हें बीन कांय करनात, सगळें इल्लिगल आसा। सो आतां आमी ताका नोटीस मारली, पब्लीक नोटीस। हातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय, नाल्यार आमी काडटले तांचे सगळें, अशें म्हणून आमी हें केलां। एज पर रायट नोटीस कोणाक काडल्या तुमी? 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घातल्या, रायट टू रिमूवल। सो ते तांणी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय, आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय, करूंक जाय। तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना, आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमीस बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स, तांणी करूंक ना, आनी ते एक्चुअली काय दाखयना करपाचें अशें। आमचे पोल थोडे स्टेबल बिबल ना, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक ना, आनी आमी ही आतां नोटीस तांकां दिल्या, पब्लीक नोटीस। ते मिटिंगेक आयिल्ले आय 2-3 जाण आयिल्ले त्या मिटिंगाक। नोटीस IT डिपार्टमेंटाक दिला का? हांवें नोटीस आमी पेपराक घालतले, हांवें नोटीस दिल्या तांकां। ओके, ही तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन। तांणी कितें म्हणलां, जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लिगल करत जाल्यार आमकां काडपाक जाय आसा विदावट अवर परमिशन। सो 10 दिसां नंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना जाल्यार आमी काडून घेतलो, अशें आमी तेजेर घातलां। पावर डिपार्टमेंटा करपाचो काय IT? ताणें काडूंक जाय। आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला, तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड, म्हणजे एक टायम आतां 4-5 जाणांचे कोणाचो कलर कोड आहा, कोणा इंट्रस्टेड आहा, आनी ते सगळे केबल काडप। आनी आतां आमचो काळो केबल आसता जो सर्वीस वायर, तो कट आसा जाल्यार कळना, सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो, मागीर ग्रीन आनी ब्लू, येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक। So all operators are illegal, all the operating? That we don't know. I put a public notice. 10 दिसांनी कळटलें न्ही, ते काडनाले वी विल कम टू नो। पूण हायकोर्टान सांगलेलें तांकां आमकां एप्लाय कर म्हणून,
पूण एकट्यानूय आमकां एप्लाय करूंक ना रायट टू वे म्हणजे ते इल्लीगल आहा न्ही ते नाल्यार ताणें ते हायकोर्टान गेल्ले ताणें एप्लाय करपा जाय आशिल्लें 2020 मेरेन 150 मेगावॅट लायटीची निर्मिती करपाचो आमचो उद्देश आशिल्लो पूण आमकां तें शक्य जालें ना फाटल्या जायत्या वर्सांनी वीज निर्मितीचे बाबतीत जें लुकसाण जालां तें आमकां भरून काडपाक जाय अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता 5000 गिगावॅट वीज निर्मिती लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरला 2030 मेरेन हें लक्ष्य पुराय जातलें आनी देशाचे 1000 गिगावॅट वीज निर्मितीचे सपोनूय पुराय जातलें सौर उर्जेच्या माध्यमांतल्यान आमी 10 मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य दवरिल्लें पूण आमकां 1 मेगावॅट लेगीत वीज निर्मिती करपाक जमिल्ली ना अशें सुदिनाचें म्हणणें पूण आतां अशें करून उपकारचें ना प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणेचे अर्ज अभियंत्यांनी 7 दिसां भितर क्लियर करपाक जाय अशी सुचोवणी तांणी दिल्या PM सूर्यघर मुक्त बिजली येवजणेच्या प्रशिक्षण कार्यावळीत सुदीन उलयतालो But last 15 years, we could not make that progress. Usually when Prime Minister Narendra Modi 2014 take over this country, I remember I attended one conference in Delhi and he said that by 2020 we will cross 500 gigawatt and he has done it. That is what you said. Goa has not done that, what we required. That time we decided to have, when I was a science and technology minister that time. And that time we decided that to have at least 150 by 2 megawatt by 2020, but we could not make it. Maybe some other reasons. पण ह्यो गोष्टी आज आमकां करून उपयोग ना. We have to cross that limit. They lost some because another in next 2000 by 2030, Prime Minister's aim is to manufacture another 500 gigawatt. So we will be crossing 1000 gigawatt by 2030, and the main aim of India is give clear energy to each and every household. आणि ते हे दवरून आमी सगळें काम करपाची आवश्यकता आसा. That is what I told now to my chief engineer also and also ma'am also, to have this particular workshop in the village level, that there should be a proper timing. Once application has come to the assistant engineer, minimum 7 days you should visit and clear the application. That is what is required. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटी घेतिल्ल्यान निमाणे दिवचलचे वेदांता खणी वयली मिनाची येरादारी सुरू जाली तब्बल 8 दिसांनी मिनाची येरादारी खातीर मंगळारच्यान ट्रक रस्त्याचेर देंवले हायटेक ट्रकांक विरोध करून थळाव्या ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं मिनाची येरादारी बंद उडयल्ली ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटी घेतिल्ल्यान निमणे दिवचले वेदांता खणी वयली मिनाची येरादारी मंगळारच्यान सुरू जाली कंपनीन हायटेक ट्रक कामाक लायिल्ल्यान मिनाचे येरादारी वयल्यान दिवचले कफुसांव निर्माण जाल्ले हायटेक ट्रकांक विरोध करून थळाव्या ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं मिनाची येरादारी बंद उडयल्ली मात आतां हे कफुसांव मिटून पयलीं प्रमाण मिनाची येरादारी सुरू जाल्या ट्रान्सपोर्ट बंद दवरून आमकां तितलो हे जायना चलना हेचेर कित्याक जर ट्रान्सपोर्ट चल्लो तरूच जर आमच्या ट्रक मालकांक कितें तरी ताचो इन्कम मेळटलो हेचेर पूण ह्या एक उद्दिश्ट हेतू आमी फुडें दवरून आमचे जो पयलो जो आमचो मुवमेंट आसलो त्यो गाडयो भायर काडपाच्यो हांगासर मायनिंगच्या पिटांसून तो इश्यू आमचो एक साध्य जाल्लो आसा हेचेर थोड्या प्रमाणान तरी हेचेर पूण आमकांय आमची एक इफिशियंटी दाखोवन दिवची पडटली जेन्ना रिजेक्शनाक जेन्ना आमच्यो आतां गाडयो चलतल्यो जाल्यार तेचें रिजेक्शन आहा तेजें मायनीचें आसा पळय तें आमच्या गाडयांनी आमी काडूंक शकता हेचेर कित्याक तांच्यांनी कितें केलें आमकां न विचारता दुसऱ्याच्यो गाडयो घातल्यो आनी मागीर तेंचें परत जालें की तुमच्यो गाडयो 6 टायरांच्यो आसा 10 टायरांच्यो गाडयो आमकां आमी घातल्या तितूनसून ज्यादा माल येतलो हें येतलो तें येतलो सगळें दाखयलें पूण आमचो प्रामुख्यान पयलीं पासूनच हे विरोध आसलो की आमी ह्या मायनीचेर म्हणटा ते 6 टायरांच्योच गाडयो घालून आमचो ट्रान्सपोर्टेशन करतले आनी जें कितें ट्रान्सपोर्टेशन कसलें आसूं तें सगळें आमी ह्या 6 टायरांच्या गाडयांनीच करतले आमचे कित्याक गेली 12 वर्सां ह्यो गाडयो आमी सांबाळून दवरलेल्यो आसा हांगासर प्रत्येक वर्सा मेंटेन करून दवरलेल्यो आनी त्या गाडयांचो जर आतां आमकां ह्या टायमार जर उपयोग जर करपाक मेळना
जाल्यार आमी आनी दुसऱ्यो नव्यो गाडयो घेवपाचे हितून परिस्थितीन ना हांगासर. कित्याक आयज नवी गाडी जर घेतलो जाल्यार 6 टायरांची सुद्दां घेतलो जाल्यार 36 ते 37 लाख रुपया तिका आहा आनी हेवी ड्युटीची गाडी घेतलो जाल्यार 52 लाख रुपया तिका हें आहा. ती परिस्थिती आयज आमच्या ट्रक मालकांचेर खंयसरूच कोणाचेरूच ना. आनी ताका लागून आमी जो विशय ताणून धरलो हेचेर, कित्याक जर तर आमी तो विशय जर ताणून धरूंक नासलो हेचेर जाल्यार आयज आमकां म्हणटा त्या दिसाक 2 ट्रिपी वयर बायनींग कितें काम मेळटा पळय तेचेरूच आमकां हें समाधान मानून घेवचें पडटलें आसलें. तितूनसून आमच्या ड्रायव्हरांचो पेमेंट जायनासलो, कांय जायनासलो, आमच्या हिशोबाक बसनासलें. जो धंदो करता पळय तज्ञाची एक लायन आसता पळय ते लायनीसून तुजो सगळो हिशोब काडून तुजें कॅल्क्युलेशन काडून बाबा त्या फातरांकूय कितें तरी मेळपाक जाय, पूण ते हितूनसून कांयच मेळनासलें. परते आमकां भितून घालचें पडटालें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.